टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव समिता कुंकळकार 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्यांचेर पुलिसांची आसतली खर नदर, मुख्यमंत्र्यान घेतलो कायदो सुवेवस्थेचो नियाळ। दिवचले स्कूटरीची धडक बशिल्ल्यान पदचारी आनी स्कूटर चलोवपी मेळून 3 जाण जाले जखमी। स्कूटर चालक सोऱ्याच्या नशेत आशिल्ल्याची म्हायती दिली पुलिसांनी। वाडट्यो चोरयो, गँग वॉर, दरोड्यांक लागून गोंयकार ना सुरक्षीत, केंद्रान गोंयची कायदो वेवस्था घेवची ताब्यात, काँग्रेसीची मागणी। गुन्यांवाचेर आळाबंद हाडपाक सरकार पुलिशेन आपणावची नवी स्ट्रॅटजी, सांगता खासदार श्रीपाद नायक। सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक लागलो उजो, वास्को आनी बणगांव उजो पावलपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात, सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजा नायकान पुराव्या सयत करचे आरोप, बेटेच वाऱ्यार मारचे न्हय फार, सांगता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक। तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोकण रेल्वेन वसूल केले 12.81 कोटी रुपया, कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगेची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। म्हजे घर घेवन गोंयभर भोंवले म्हूण जायना। आयज गोंयकारांचीच घरां सुरक्षीत नात। वाडट्यो चोरयो, गँग वॉर, दरोडे, कुळे वखदांचे वेव्हार आनी लँड माफियांक लागून गोंयकार सुरक्षीत ना। आनी हे प्रस्न हाताळपाक गोंयचो भाजपा सरकार पुराय अपयशी थारला। केंद्रान हातूंत लक्ष घालून गोंयचो कायदो आनी वेवस्था आपल्या ताब्यांत घेवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या। तशेंच राज्यपालान हे सरकार बरखास्त करचें म्हणूनय काँग्रेसीन मागला। राज्यात दरोडे, चोरयो, घरफोडी, खून, तरणाट्याचेर हल्ले यासारकिल्ल्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात। गोंयांत पर्यटन हंगामाक आतां खंय तरी सुरवात जाता, तशेंच जायते सण उत्सव लागीं पावल्यात आनी एका वटेन गुन्यांवकारी घडणुकांचो आलेख वाडतच आसा। वाडट्या गुन्यांवांक लागून सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाला अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो। राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू करून प्रस्न सुटावो जावचो ना अशें अमित पाटकार सांगता। केंद्रान हातूंत लक्ष घालून गोंयची कायदो वेवस्था आपल्या ताब्यांत घेवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या। Goa is entering into the highest footfall period. आता काही दिसांनी इफी जावपाची आसा। फुडल्या म्हयन्यात सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फिस्ट आसा। ताज्या उपरांत क्रिसमस येता। ताज्या उपरांत न्यू इयर येतलो। सो दिस इज द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड वेअर मॅक्झिमम टुरिस्ट गोंयांत येवपाचे आसा आणि वो पीक टुरिझम सीझन। आता असल्या टायमाचेर मर्डर, डेकॉयटी, ड्रग रॅकेट्स, फाटल्या दिसांनी आमी पळयले बाउन्सर एसॉल्ट आणि लँड माफिया ह्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या। फक्त NSA लायलो म्हणून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आणि जेन्ना NSA एक सरकार लायता तेन्ना इट शोज that the entire governance system is broken and collapsed. म्हणजे घर घेऊन तुम्ही गोंयभर भोंवले म्हणून जावचे ना, कित्याक आज गोंयकाराचे घर सुरक्षीत ना। म्हाका दिसता आज टायम आयिल्लो आसा की आज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान खंय तरी आज स्टेप इन जावचें पडटलें, कित्याक स्टेट गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल हो गेल्लो आसा। आमी ह्या देशाच्या गृहमंत्री श्री अमित शाह जीक आमी उलो मारता की तुवें इंटरफियर जावचें पडटलें। मजगती राज्यात जावपी दरोडे तशेंच हेर गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर सरकार आनी गोंय पुलिशेन नवीन स्ट्रॅटजी आपणावची अशें उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक सांगता। गोष्ट खरी आसा, ते जावं नये हे सगळ्यांक दिसता, परंतु अशे पद्दतीची प्रकरणां गोंयांनी जावंक लागल्या। ह्या संदर्भात तरी नवीन स्ट्रॅटजी सरकारान आखची पडटली, कारण जे कोण ह्यो गोष्टी सगळे करतात, लोकांक त्रास दितात, तांची ताकद कितें तरी वाडिल्ल्या अशें म्हाका दिसता आणि म्हणून सरकारान आनी पुलिशेन ह्या संदर्भात नवीन कितें तरी धोरणां म्हणजे ते हांगा गोंयांत इतल्यो गोष्टी भितर सरूंकूच जायना।
एक स्ट्रॉंगली हे घेवचें पडटलें. हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट केला. बायणा वास्को जाल्ल्या दरोड्याविशीं आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान हुस्को उक्तायला. आपल्या 30 वर्साच्या राजकी कारकिर्दीत अशा तरेच्यो घडणुको घडूंक ना. एका फाटोफाट एक दरोडो जावप ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा. अशा तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाच्या खातीर रातची गस्त वाडोवची म्हूण जुजे फिलिप डिसोजान मागणी केल्या. आमच्या पॉलिटिकल कॅरियराचे 30 वर्सां जाली आमी आहा पॉलिटिकान आणि आमी जायते आमी 2 वर्सां एज अ मिनिस्टर 2 टर्म आमी मिनिस्टर म्हणून आसले आणि हांवें पळयलां जेन्ना आमी आसले तेन्ना आयज जे गोंया आयज आमचे चलता आयज जे आमचे गोंय कितें जालां ते फॉरेन्स एक आमकां चिंतपाक कशें हें जालां सरप्रायज कशें जालें आमी की आमच्या कॅरियर टायमार हे भाशेन केन्नाच जायना हाले आणि हेजेर हे भाशेन लोक म्हणटा तो सुसेगाद आसतालो पण आयज ह्या मार्मागोवा तालुकान आयज येदी व्हडली वेपन डेकॉयटी आयज जाल्या ही फॉरेन्स ही भिरांतेची गरज लोक आयज भिवून रावता लोकांक सेफ्टी ना केन्नाय आमी म्हणटाले दिसाचो लोक एक पाटी भोंवता रस्त्यार भोंवपाक भितालो आता लोक रातचो घरांत न्हिदपाक भिता रावपाक भिता कित्याक लोकांक सेफ्टी ना सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता CMाक जाता जाल्यार हे हेजेर होम डिपार्टमेंटाचे हेजेर वो पुलिसांक आमच्या ज्यो आहा तेंचे मातशें वाडोय तेका बरो स्ट्रीक दवर आणि तेका बरें तुजें गायडन्स तेका दिवन लोकांक सेफ कशें करपाचें तें सांग. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बुधवारा फांतोडेर 4:45 वरांचेर ही उजो लागपाची घडणूक घडली. वास्को तशेंच मडगांवच्या उजो पालपी दळान वेळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना. रात को 2 बजे तक लगा है, हमें मालूम नहीं था शॉर्ट सर्किट से हुआ कैसे हुआ वो मालूम नहीं है. सारे पकड़ लिए हम लोग, पूरा उसको साफ सफाई लगे पानी बुझाने में. क्या था यहाँ पे कितना? गोडाउन था. ओके. और कितने ऐसे एक ही है कि बहुत सारे यहाँ? 3 है. सर हम लोग तो 5 बजे के लगभग पहुँचे यहाँ पे तो पता चला शॉर्ट सर्किट से ही हुआ. अभी एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं लेबर उन लोगों ने बोला कि भाई शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है. क्या है बेटा? इधर तो वही सब रहता सब स्क्रैप का ही था, प्लास्टिक, कोरोगेटेड, बिस्लेरी बॉटल यही सब रहता है. कितने स्टेप है? बहुत सारे हैं यहाँ पे सुने. लगभग 5 या 6 गोडाउन है सर. 5 या 6 पूरा जल गया सर. सब जल गए? जी ऑलमोस्ट 0 हो गया कुछ बचा नहीं. सर ये कचरे का हटाइए, MPT कचरा ला के रखा है, मनोहर का है. ठीक है, इसके आगे भी 10 अड्डे हैं, ये टोटल खाली करवाइए. और ये अड्डा चल गया, इसका कुल याद है. इसके आगे कम से कम 20 अड्डा है, ये टोटल खाली करवाइए इसको. ये अभी कितना बजे आग लगा? ये रात को 2 बजे. क्या क्या था यहाँ पे? इधर इवेंट का सामान था और कचरा था. स्टैप बेड भी थे? स्क्रैप यार्ड था इधर और ये थोड़ा इवेंट का माल. तो अभी इधर लोग रह रहे हैं, घर भी है यहाँ पे? इधर घर है, हमारा घर इधर है और लोग इधर है और इधर भी है. तो अभी कितना डर है इतना स्टैप यार्ड का? इधर 3-4 कुछ था, 4. हाँ. और एक इधर था और एक इवेंट का था. लेकिन कितना जल गया ऐसा लगता है आपको? अभी तो टोटल जल गया सर पूरा. 50च्या वयर स्क्रॅप यार्ड आसा. आमकां कॉल येयले म्हणून आमी येयले. पयले जाल्यार व्हडलो मेजर जाल्लो आसा आनी अंडर कंट्रोलाचेर आसा. आमी सगळ्यांची गाडी आपयल्ली आसा. आमची वास्कोची 2 आसा, शिपयार्डाची येवपाची आसा, मडगांवची पणजेची गाडी येयल्ली आसा, वेर्ण्याची येयल्ली आसा आनी जुवारीची गाडी येयल्ली आसा. ते सगळे स्क्रॅप यार्ड, प्लास्टीक, प्लाय सगळे आसा. एक सिलेंडर भी ब्लास्ट झाला म्हणून ऐकून. सिलिंडर 1-2 झाले. बाकीचे आम्ही सिलिंडर बी सगळे बाहेर काढलेले. अराउंड 3:15 वास्को फायर स्टेशनाक कॉल येयले की स्क्रॅप यार्डाक जुवारीनगर हांगा उजो लागला. सो इमिडिएटली आमचो स्टेशन फायर स्टेशन हांगा टर्न आवट केलो आनी पळयता जाल्यार उज्याची इंटेन्सिटी व्हडली आसली. हांगा जवळ जवळ
अरावंड 7 ते 8 स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती ऑलमोस्ट फायरान हे जाल्ली आसा, जळयल्ली आसा. आणि त्या खातीर आमी मागीर त्याची इंटेन्सिटी पळोवन हेडक्वॉर्टर्स बेर्ना फायर स्टेशन, मार्गा फायर स्टेशन, वास्को फायर स्टेशन ऑलरेडी आसले आसा. आणि जुवारी तेंची जी गाडी आसली फायर इंजीन आसली तेंकाय कॉल आवट केले. आणि आमचे उजो कॉल ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्लो आसा आणि एक्सटिंग्विश करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कारण एक्झॅक्टली चडसो जो मटेरियल इनवॉल्व आसा स्क्रॅप यार्डाचो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा त्या खातीर कळना भितर कितें आसा तें. वर मातसो फ्लायम शूट आउट चड येता. आमचे फायर फायटर्स उजो पालोवपाचें काम आमी चालू दवरला. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुजा नायकान पुरावे सयत मंत्र्याचेर आरोप करचे. बेठेच वाऱ्यार फार मारचे न्हय अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक सांगता. तशेंच पुजा कडेन पुरावे ना जाल्यार तांणी नार्को टेस्ट करची अशें श्रीपादाचें म्हणणें. विषय राज्य सरकार आपल्या आपल्या परीने हाताळटा आणि थोडी काही गोष्टी आमकां खबर आहा, काही गोष्टी आमकां खबर ना. कारण हांगा रावप जायना, डिटेलान आमी तातूंत वचून त्या मागीर रिएक्शन. पण तुमकां दिसता की अशी जावं शकता सगळं? ना गोष्टी जावं म्हणून हांवें म्हणलें सीएमानी म्हटलां की कोणीय आसूं तो जो कल्पीत आहा ताका शिक्षेची जातली आनी जातली. मंत्र्याचें नांव घेवप बरोबर. पळय ह्यो गोष्टी आतां कशें सांगू तुमकां, हांव कशें सांगू मंत्र्याचें नांव. सपोज मंत्री ताजे कडेन जर पुरावे आसा जाल्यार ताका सांगपाक त्या पुराव्या सगळें सांगूंक जाय. ओके तोंडा येयले म्हणून कितेंय उलोवन तशें गोष्टी नार्को टेस्ट करचो म्हटल्यार तुमचें. सपोज हेकडे पुरावे ना नार्को टेस्ट करचोच पडटलो. कोकण रेल्वेत तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय करपाक सुरू केल्या. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 ह्या काळात केल्या 5493 चेकिंग ड्रायव्हात सुमार 1,82,781 प्रवाशांकडेन तिकेट नाशिल्ल्यान वट्ट 12.81 कोटी रुपयाचो दंड वसूल केला. जाल्यार ऑक्टोबर ह्या एकाच म्हयन्यात 920 चेकिंग ड्रायव्हात 42,645 प्रवाशांकडल्यान सुमार 2.40 कोटी रुपया दंड वसूल केला. अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशिक व्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिली. Railway has intensified ticket checking drives across its network, and drives are being conducted at station as well as in running trains. And this is basically to curb the ticketless travel and to ensure a safe, orderly, and comfortable travel experience to our esteemed passengers. From April 2025 to September 2025, total 5,493 drives were conducted, in which 1,82,700 cases of unauthorized illegal travel were detected, and as a result we have collected a amount of rupees 12.81 crore towards railway fare and penalty. In October 2025 itself, 920 special checking drives were conducted, during which more than 42,000 unauthorized irregular travelers were detected. And in October 2025 alone, amount of 2.4 crore has been recovered towards fare and penalty. So Konkan Railway urges its esteemed passengers to buy an authorized legal ticket. When they enter the platform, they should buy a platform ticket. If they are traveling, they should have a valid journey ticket, so that the travel is more comfortable and safe. थळाव्यांच्या जमनीचेर बिगर गोंयकारांनी केल्ल्या अतिक्रमणांचो उसगांव नाणसच्या एसटी लोकांनी निशेध केलो. बिगर गोंयकारांनी केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कडक कारवाय करपाची मागणी केल्या. 15 दिसांत कारवाय जायना जाल्यार तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. बुधवारा थळाव्यांनी गांवच्या श्री तळेकर राखणदेव देवाक गाराणें घालें. जेव्हा पावल माय सगळी आज गोंयची माय तूं आनी ह्या पूर सांगता जेन्ना व्हड व्हडी गाड्यो हाडटा ह्या माणाची रस्ता मुणकी आसता आनी थंयच मजा वता बोंडा शिजता आनी पांचजांच्या मारवा आनी जस्ट माय आनी सातया म्हणटा आनी बाबा तळेकरा आनी एक कितें जालां एक कितें घडलां जेन्ना आमी सांगूंक शकना. आनी येयल्लीच आमची वाटू वयता थंय पळय आनी ज्यो तोंडण्यो करता आमी आनी हे साप्यामळ म्हण आसले हे तेंच्यांनी आडोवन दवरला आनी आमकां कितेंच तेंच्यांनी हे दिवना आनी सगळ्यो आयज कुमुदाक तेंच्यांनी इकून खाल्ला आनी ते आतां आयज ते तळेकरा बाबा तुज्या पांय पावले पळय आनी आयज आमी चिंतला की हे आमकां हें मेळोवन दिवचें म्हणून अशें आमी देवा तुजे कडेन तळ्या कडेन मागता तळ्या बाबा. आनी हे कितें तांकां न्याय दाखय आनी ज्या जाग्यार आमी कितें काम करूंक वयतले आनी कसलीय आमकां अडयो येवची न्हू अशें तरेन तांकां आनी हे घरा बांदून रावला एक जाग्यार आनी आयज ताजे संडास मांडून टाकयो बांदतले
आनी आज ते तळेन ते वयले जो लोक आमी शिवरात्री येता सगळो भायलो जावं गांवचो बारावळचो आनी ते तळेन स्थान करता ते लोक आनी ते आमी घाणटी आतां अशी लावची पडटली आनी अशें ह्यान फुडें जावचें न्हू आनी जी जमीन न्यावडपून दवरला ती आमकां अशी मेळची म्हणून असो न्याय दिवचो आनी सगळे आतां भुरगे कामां धंद्याक वयतले आतां जी काम करपाक तिका घट्ट बरी अशी राखण दी सगळ्यांचें बरें कर आनी कल्याण कर. आमी आतां देव तळेकार जो आमचो राखणदार आसा तेजे कडेन सांगणें केल्लें आसा की जे आमचे उसगांवची कमुनदाद जमीन आसा जो आमचे पयलींचे गांव आसले ते टोटल सगळ्यांनी जी कमुनदाद कमिटी आसा तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकून सगळे आमचे गांव सगळे कॅप्चर केल्लो आसा. जशें ह्या देवळाच्या फाटल्यान पळयता त्या जाग्यार हिल कटींग जाल्ली आसा. टोटल ही एरिया जर म्हटली जाल्यार 2 लाखाच्या पेक्षा चड स्क्वेअर मिटराची जमीन आसा जी टोटल तेंच्यांनी प्लॉट करून विकले आनी आमच्या गांवच्या लोकांक म्हणून तेंच्यांनी कांय दवरिल्ली ना. तिस्कार तेंच्यांनी नगरां करून विकली. हजारांनी तेंच्यांनी वोट बँक केली आयज तेंची. गोंयभर जर पळयता जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा. इन फ्युचरान उसगांवानूय वाडटलो कित्याक जशें उसगांवान जर पळयता जाल्यार आयज जे रूम्स काडला जे इल्लिगल तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आयज सगळे भायले लोकूच येवन रावला आनी ज्या जाग्यार तेंच्यांनी इल्लिगल केल्लें आसा तो आमचो पयलींचो गांव ज्या जाग्यार आमचे गावडे लोक सगळे आमचे पयलींचे जे पुर्वज आसले थंय सगळे रावताले. कांय कारणाक लागून थंयसरल्यान दुसऱ्या गांवा कडेन गेले आनी आयज आमचे देवस्थानां ते ह्याच जाग्यार आसा. वर्सान वर्स आमी देवस्थान करता ह्या जाग्यार. ती जागा सुद्दां तेंच्यांनी हडप केली. आयज आमकां देवस्थानाक वयतलो जाल्यार थंय त्रास करता. म्हणजे इतली तेंची हुकूमशाही आनी दादागिरी चल्ला ती खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. पंचायत सेक्रेटरी पंच सरपंच आनी पंच मेंबरा कडेन तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तांकां इल्लिगल नोटीस या ते स्टॉप नोटीस बेगीन काडपाक जाय. आनी जर काडली ना आयज जवळ जवळ 200-300 लोक हांगासर जमलेले आसा. तेचे 3000 लोक जावपाक टायम लागचो ना. आनी इफ सपोज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जर हेचेर एक्शन घेयना आमकां एकूच रात पुराय सगळे हांगासर डेमोलिश करपाक. लॉ एंड ऑर्डर जर आमकां हातीन घेवचें न्हू अशें तुमकां दिसता जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तुमी तेजेर स्टे ऑर्डर हाडची की हांगा जितले आतां मायग्रंट रावता ते फाल्यां हांगासर घरां बांदले जाल्यार आमकां आतां सदांच विशय आसा की उदकाचो प्रॉब्लेम जावं शकता ह्यान फुडें. तशेंच आतां जितले हांगासर रातचे बार आसा त्या बारार जितले आवटसायडर येता हांगासरल्यान जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता ते पिवन रातचे हांगासर वाटेर आसता. सो जेन्ना कितें आतां गाडी घेवन गेलो जाल्यार तुका फाल्यां ते समज बाय चान्स ते पिवन गाडयेर पडले जाल्यार आमी जे कोण हांगासर लोकल आहा पळय ते त्रासान पडोंक शकता. सो जशी हांगासर रातची मनमानी चलता पिवन की आमकां हांगासर स्टॉप करपाक जाय कित्याक आमकां आवटसायडर नाका. तुमी आख्ख्या गोंयांत पळयता की आवटसायडरांची कशी मस्ती चल्ला हांगासर आनी ते कशे हांगासर येवन आपली मनमानी करता. दिवचले भिरांकूळ अपघात जालो. बिलाल साब आनी ताचो इश्ट स्कुटरी वयल्यान बोड्डेच्यान दिवचलचे दिकेन वतालो. बोड्डेच्या श्री महामाया देवळा कडेन पावतकीच थंय चलत वचपी रामचंद्र तेली हाका स्कुटरीची नेटान धडक बसली. स्कुटरीची धडक बशिल्ल्यान पादचारी आनी स्कुटर चलोवपी मेळून 3 जाण जखमी जाले. जखमींक उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रात व्हेले. पुलिसांनी अपघात थळार वचून पंचनामो केलो. स्कुटर चालक सोऱ्याचे नशेत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिली. हांव सांगता पळय हांव डायरेक्ट येला थंयसून 40 स्पीड आसले म्हाजी. तो बाबा एकदाच क्रॉस केला तेका चुपावपाक गेला. माझे हे पळय स्टेरिंग हा तेका लागले हातीन. तो थंय पडला तेका चुपावपाक गेला हांव हांगा पडले. तू चलयतालो? हा हांव चलयतलो. तेका कितें जाला तो कोणा इंजर्ड जालो तो तुमचो धपको पडलो तो? ना तेका काय चड लागून ना तेका फक्त टच जाले तो थंयच पडला रोडार. तुम्ही खंय वयताले? हांव हांगाच रावता हावजिंग बोर्डानूच रावता वय शिवनेरी कॉलनी हांगाच रावता हांव. आतां आज बुधवार न्हू भाजी घेवन घरा कडेन देवन एका म्हाजो फ्रेंड तो तेका सोडपाक हांव वयतलो मुस्लीम माडार. ते आतां एक्सिडेंट जालो. म्हाजी गाडी आहा थंय बस स्टँडा कडेन. नाव कितें रे? माझे बिलाल साहब. बिलाल साहब. ओडी झारखंड तू? ना कर्नाटक. पुलीस महासंचालक तसेच हेर पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेवन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेतलो. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या लोकांचेर नदर दवरपा सयत रातची गस्त खर करपाचे आदेश पुलिसांक दिल्या. राती सगळे कडेन नाकाबंदी आसतली. भाडेकुंची तपासणी पद्दत आनी खर करपाचो निर्णय बसकेंत जालो. रिव्ह्यू घेवपा खातीरच सगळे PI, DYSPs, SPs, DGP, IGP हे सगळ्या जाणांक आपयल्ले. पुराय सगळ्या बाबतींतलो लॉ एंड ऑर्डरचे सिच्युएशन्स तो रिव्ह्यू घेतलो. स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय ती तांकां दिल्या. हॅन्स फोर्थ अशा पद्दतीच्यो केसीस
गोंयांत जावच्यो न्ही, म्हणजे डकेती आनी हेजे तर आमी टॉलरेट करीच ना. पण बारीक सारीक इन्सिडंट्साचेर सुद्दां नॉट ओन्ली द डिटेक्शन बट तेंच्यांनी क्रायम जावचे न्ही हाज्या खातीर कितें कितें खबरदारी जी घेवपाक जाय पळय न्ही ताजेर डिस्कशन्स जाले. तांच्या भितरल्या सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स आनी फुडें एक्शन्स कितें घेवचे हेंय ठरलें. आनी स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट जे आसा पळय न्ही, विशेश करून नायट पेट्रोलिंग हाजेर भर दिवपाचें ठरलां. ताच्या भितर थोडे चेंजीस तेंचे बीट पुलिसिंगान चेंजीस आसतले, थोडेशे तेंचे स्ट्रॅटेजीन चेंजीस आसतले. हे सगळे करपाचे ऑलरेडी डिसिजन्स घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे ते इम्प्लिमेंटेशनूय करतले. नाकाबंदी जे आहा पळय न्ही जाग्या जाग्यांचेर कशा पद्दतीन करपाक जाय ते, विशेष करून एक्सिडंट कमी जावपाक जाय तेजेर. आनी अशा पद्दतीचे जे चोरी आनी हे जे जाता पळय न्ही त्योय कमी जावपाचे हेजेर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली सगळे जाण फॉलो करतले. तितके इन्स्ट्रक्शन त्या सगळ्या जाणांक दिल्ले सुरू आसात. PI DYSP थंयसरूच आशिल्ले, ते आतां येवं ना. रिगार्डिंग NSA आनी कितें करचें दिसता भंय दिसपा खातीर क्रिमिनलांक, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम NSA आनी कितें करूंक जाय? तांकां जो भंय दिसपा खातीर जो कितें करपाक जाय पळय न्ही तें करपाक लायला. अशा पद्दतीचे जे मनीस गोंयांत आसात, रावतात, तांकां पयल्यान पयलीं उखलून पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तांचेर ज्यो बाकीच्यो सगळे क्रिमिनल बॅकग्रावंड आहा तो पयलीं हें करा म्हटलां. तर ती फाल्यांच्यान ते सुरू करतले की क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसलेले लोक ह्या सगळ्या जाणांच्या फाटल्यान म्हणजे पुलीस वेवस्थीत रित्या स्ट्रॅटेजिकली तांकां मॉनिटर करतले, तांकां अशा पद्दतीचें लक्ष दवरतले. इजिदोर फर्नांडिसान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण ताच्या ह्या प्रवेशाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब धादोशी नाशिल्ल्याचें दिसून येता. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे तिनूय पक्ष एकठांय येवन ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हळ्यार महाआघाडी करपाची आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुके पयलीं ही आघाडी जातलीशी दिसता. पूण इजिदोराचो GFP प्रवेशाचेर मनोजान घेतिल्ल्या भुमिकेक लागून आघाडी जावचे पयलींच तातूंत बिगाडी जातली काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाला. इजिदोर फेर्नांडीसान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण इजिदोरान गोवा फॉरवर्डान केल्लो प्रवेश रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबाक मातूय आवडूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. हे विशीं मनोज परबान सोशल मिडियाचेर 3 पोस्ट केल्यात. ह्या तिनूय पोस्टांत ताणें नांव घेनासतना बाण मारले. पूण हो बाण कोणाक जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाक. मनोजान आपल्या पोस्टात म्हटलां, गोवा म्हटल्यारूच ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सात फुटीरवाद्यांक सुवात ना. 2019 वर्सा इजिदोर काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्लो आनी आयज इजिदोरान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केला. इजिदोराच्या GFP प्रवेशा उपरांत RGPन घेतिल्ली भुमिका म्हत्वाची थारता, कित्याक तर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजपा आड आघाडी करपाचें थारायलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान घेतिल्ले भुमिकेचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. 2022ची विधानसभा वेंचणूक इजिदोरान अपक्ष म्हूण लढयल्ली. तशेंच भाजपा आड जे आमच्या वांगडा येतले तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची तयारी विजयान दाखयल्या. आयकात ताजें म्हणणें. आमचे मित्र facts and figures speak for themselves. तो इंडिपेंडेंट बीजेपीला निवडून त्याला तिकीट देऊन आपण सांगते आहे कोणाला आमच्या शुभमा केलं कोणी काय केलं तुम्हाला बीजेपीला बाहेर सगळ्या तुम्ही इंडिपेंडेंट राहिले. आता तुम्ही आमच्या पक्षाला आले, काँग्रेसला बाहेर सोडून सो डिफॅक्ट तर आम्ही देणार आणि बीजेपीला बाहेर सगळं इंडिपेंडेंट इलेक्शन जिंकपा आणि कॅन्डिडेट आमचो फाउंडर मेंबर क्लियर कट म्हणजे सोशल मीडियावर कितले पेज मारले जाल्यार हे कसं जरा हे सुद्धा असताना प्रत्येक आपण पिक करून वाचतो उत्तर ऐकूच इलेक्शन जिंकपा खातीर बरं मनशाक एक करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
खंयच्याच लेखकाक पयलें इनाम दिवंक नाशिल्ल्यान ज्युरीन घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून आपूण दुखी जाला अशें सांगून युगांक नायक हांणी दुसरें इनाम घेवपाक न्हयकार दिला. कला अकादमीच्या तर्काचेर युगांकान खर नाराजी उक्तायल्या. कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाट्य सर्तीचो निकाल सोमारा जाहीर जालो. पूण लेखन श्रेणीत परीक्षकांनी पयलें इनाम आडावन फकत दुसरें आनी तिसरें इनाम जाहीर केले. पयल्या इनामाक कोण पात्र थारूंक ना म्हण तें जाहीरूच करूंक ना. हो निकाल जाहीर करतकच दुसरे दिसा लेखक युगांक नायकान निकालाचेर खर आक्षेप घेतलो. सर्तीच्या प्रमाण हे पयल्या इनामा वयल्यान थारता. लेखन विभागात खेरीज पयलें इनाम दिनासतना दुसरें इनाम दिवप हे खंयच्या कॉमन सेन्साच्या तत्वाक भायर आयता. असल्यांनी कसलेच प्रमाण प्रस्थापीत जायना वा क्रमवारी थारना. हो एका कलाकृतीची ताच्या अभिव्यक्तीचो अवमान थारता आनी असो नियम कला अकादमीच्या नेमावळीत खेरीतपणान सापडना अशें युगांक सांगता. देखून कला अकादमीच्या अध्यक्षान ह्या प्रकारात लक्ष घालचें अशी मागणी करत तांणी कला अकादमीच्या अध्यक्षाक पत्र बरयलां. 50वी कोंकणी नाट्य स्पर्धा जाली ताचो निकाल जेन्ना आयलो तेन्ना बाकीचे सगळे निकाल जाले तातूंत केन्नाच कोणें जजीसांची कलेक्टीव विजडम केन्ना क्वेश्चन करूं ना. पूण जेन्ना हाजी नाट्यसंहितेच्या लेखना खातीर ती प्रायज दिवपाची जी परंपरा आसा, परंपरा आनी रूल तातूंत आसा. तातूंत रूल बूक सांगता की 2 प्रायजां ताका मेळटा, तरी कला अकादमी म्हणटा की कितली प्रायजां दिवपाची हे ते निर्णय राखून दवरतलो. पूण पयलें प्रायज दिनासतना दुसरें प्रायज जर दिता जाल्यार हातूंत कसलेच तरेचें प्रमाण ठरना, कसलेच तरेची क्रमवारी तयार जायना. पयली गजाल म्हणजे म्हाका दुसरें प्रायज मेळ्ळा जाल्यार पयलें कोणाक मेळना तें जाणून घेवपाचो म्हाका अधिकार आसपाक जाय. सो हे सगळें कांयच करिनासतना अशें जर एक खंयची संस्था म्हणजे गोंयची प्रिमियर संस्था करता जाल्यार त्या लेखकाच्या अभिव्यक्तीचो तो अपमान ठरता, ताज्या पीस ऑफ आर्टाचो तो अपमान ठरता. आनी एज अ कोंकणी लेखक म्हणून, एज अ लेखक म्हणून हांवें हो निर्णय हे इनाम स्विकारूं ना. ओके सर, आमी जर पळयलें जाल्यार दर वर्सा दिता अशें इनाम काय ह्याच वर्सा दिल्लें आनी कला अकादमीन अशें कित्या खातीर केलें? पयली गजाल म्हणटा ती इनाम दिवपाची परंपरा आसा. मागीर ते एकूच इनाम दिता काय 2 इनाम दिता, बट हे पयलेच फावटी जालें की पयलें इनाम दिनासतना दुसरें इनाम दिलें. जाल्यार कला अकादमीन कित्याक केलां हें ते तांकांच विचारचें पडटलें. कला अकादमी म्हणटा की निकाला बाबतींत कसलेच तरेचो पत्रव्यवहार कला अकादमी करची ना. सो हे जर करिना जाल्यार हाजें स्वाभावीक निर्णय आसा की खंयच्याय सर्तकान तें इनाम परत दिवपाचें. पयली गजाल म्हाकाय खबर आसा एज अ रिस्पॉन्सिबल रायटर दीस इज अ प्रायज, दीस इज नॉट एन अवॉर्ड. बट अशे तरेचे जेन्ना अन्यायकारी आड मार्गांतल्यान, चोर मार्गांतल्यान जेन्ना अशे तरेचे कितें तरी पॉयंट प्रूव करपाक जेन्ना कोण लागता तेन्ना ताका त्याच पद्दतीन उत्तर दिवचें पडटलें. कोंकणी लेखक हो लेचेपेचे लेखक न्ही, रायटर फायटराची परंपरा आसा. कोंकणी लेखकान आयज जी नाट्य चळवळ जी कितें आसा तातूंत कोंकणी लेखकाचें मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. सो दुसरी गजाल कला अकादमीन ही गजाल कित्या खातीर केली हें समजुपाक कांय मार्ग ना. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.